जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब जराल प्रस्तावन आज सगळी पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र स्नानाची दबाजीक परब आचरण करता. आमी आमकां सवाल विचारूंक फुरो, जेजू पवित्र स्नान घेवंक जॉर्दान न्हंयत कित्याक वेता? ताका पवित्र स्नानाची गरज आसली. तो मनशा बरी पातकी न्हय जाल्यार सक्ता मुखार जुवांव लागीं उदकाचें स्नान घेवंक तो फुडें सरता. हाका उद्देश आसा, देखून जेजू जुवांव सर्त येवचें पळोवन तो आश्चर्य जावन म्हणटा, हांवें तुजे तावन पवित्र स्नान घेवंक आसता, तूं म्हजे तावन घेवंक आयलाय. जेजूक ताचें मिसांव ताच्या सैमाविशान संपूर्ण कळीत आसलें, तरी तो सगळ्या मनशाकुळाच्या कश्टा दुखांत आपूण सांगाता आसा आनी यॉर्दान न्हंयत जुवांव लागचें उदकाचें स्नान घेवच्या वरवीं ताचे वरवीं सगळ्या मनशाकुळाक सोडवण दिवचें घडीत सांकेतीक रितीन परगट करून आपलो एकवट मनशाकुळांतय तो दाखयता. जेजूचें पवित्र स्नान ताचें कस, मरण आनी जिवंतपण उगडापे करता. पवित्र स्नाना वरवीं आमी हर एकलो नविरसना जाल्यांव, क्रिस्ताक आमी नेसल्यांव आनी आमी जण एकलो आनी एक क्रिस्त जाल्यांव. पवित्र स्नाना वरवीं आमी कुरपेच्या जिवितांत भितर सरल्यांव आनी जेजूचे उजवाड जावन संवसारांत आमी उजवाड जाल्यांव. तर जेजूच्या पवित्र स्नानाचें महत्व मनशाकुळाच्या साल्वासांव चरित्रे समजून घेवया आनी आमी पवित्र स्नानांत केल्ल्यो बासावण्यो नव्यान जिवया आनी ह्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी बंदडेंत आशा इस्रायल परजेक बुजवणेची उतरां सांगता. इस्रायल परजा बंदडेंत कश्टून आसली हें तांचें कस जाणा जाल्लो देव इसाया प्रवाद्या मुखांतर सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी अख्ख्या मनशाकुळाक ती दिसतली म्हणलें कळयता. तर हें उतर आतां आमी भक्तीन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान पावलो तिताक पत्र बरोवन पवित्र स्नानाचो गूढ अर्थ ताका समजयता. पुनर्जल्माच्या स्नाना मारिफत आनी पवित्र आत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिफत ताणें आमची सोडवण केल्या म्हणलें स्पश्ट करता. तर पवित्र स्नानाचें महत्व उगडापे करचें हें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. सुवार्थीक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत भाग्यवंत लोक जेजूच्या पवित्र स्नानाचें घडीत विवर्सिता. जेजू देवाची कुशेक विधेय जाता आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरून मनशाच्या पातकान भरून अशा यॉर्दान न्हंयच्या उदकांत भितर सरता आनी आमची पातकां आपणाचेर घेता आनी आमकां देंवसराच्या पासातावन सोडयता. तर जेजूच्या पवित्र स्नानाचो उद्देश परगटची ही सुवार्ता आतां आमी चिंतून आयकुया. भावार्थांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या राज्यांत हर एक मनशाक अवकाश आसा म्हणलें समजून सर भावार्थी लोकांक तांचें जिवीत मन परिवर्तनाच्या आनी पेल्या सेवेच्या स्पिरितान जिवंक आनी पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो पाळूंक तांकां प्रेरीत करीशें तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी संवसारी सेवा सर्गी जिविताक आदार म्हणलें समजून निस्वार्थी मनोभावान भरून सर जाती खातीच्या लोकांच्या बरेपणा पासून वावरूंक आनी देशांत शांती समाधान स्थापन करीशी वावरूंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. तिसरें कश्टतल्या पासून. दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणी अशा अनाथांनी, पिडेस्तांनी आनी विविध समस्याक वळख जाल्ल्यांनी तुजेर भर वचून जिवंक तांकां धैर्य दी. कश्ट आनी दूख जिवीत आयोजन म्हणलें समजून जिवीत तुजेर भर वचून जिवंक तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी येवजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांनी आनी येवजणांनी जिविता उद्देशाचेर केंद्रीकृत जावन जिवीत दैवीक शगुणांनी नेटून आपलें जिवीत बऱ्या फुडाराच्या वाटेर चलूंक तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता. पांचवें ह्या वेदी भोंवती जमल्या पासून. काकुळदारा बापा, ह्या संभ्रमांत हाजर अशा आम्हा सर्वांनी आमच्या आपोवणी आनी मिसांव समजून संवसारी जिणी सदां पेल्या सेवेंत खर्चूंक आनी फिरगस कुटुंबांत मोग मैपास बोगसाणी आसा करूंक आमकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता.